नॉर्थ गोवान आयज भाऊची विक्ट्री जाली तुमकां कितें सांगू नॉर्थ गोवान विक्ट्री जाली. आमी पयलीं प्रचाराक भोंवताले पळय तेन्नाच सांगलेलें भाऊ एक लाखावयर क्रॉस जातलें म्हणून. हां आनी नॉर्थ गोवान आयज भाऊची विक्ट्री जाली तुमकां कितें सांगू नॉर्थ गोवान विक्ट्री जाली. आमी पयलीं प्रचाराक भोंवताले पळय तेन्नाच सांगलेलें भाऊ एक लाखावयर क्रॉस जातलें म्हणून. हां आनी म्हाकाय तेन्ना एसेंब्लीक 2000 पडलेले लीड आनी भाऊ पळय त्या फावटी 2000 लीड आसली. सो हे फावट आमचे 5000 लीड जाले 3 मतदारसंघात ही हायेस्ट BJP. सावथाक तुमचे सीट पडले तेजेर तुमकां कितें म्हणू खंय तरी कार्यकर्ते कमी पडले ना खंय भाजी फक्त बाकीचे खंय तरी यूज जाले आसतले म्हणून मग थोड्या बारीक मार्जिनान आसता. तर तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन परफॉर्मन्स कसो आलो? एकदमच बरो आदल्या पेक्षा खूप बरो आला आणि आमचे कार्यकर्ते जे असले मंडळाचे बाकीचे त्या सगळ्यांनी बऱ्यापैकी काम केलें. लास्ट टायम भाऊक 2000 लीड असले. हे फावट गेले पण हांव निवडून येले तेन्ना म्हाका 2000 लीड असले आणि आता हे फावट 5000. थँक्यू. It is on expected lines. He was expected to win by huge margin, which has happened, which shows how strong BJP is in the north in all the constituencies. And it is also a reflection on the leadership of Narendra Modi ji, because of whom we are winning all over the country as well. तर तुम्ही सावथाक फाटी उलत मती सांगता तर कितें सावथा आमी फाटी एकूच कारणां लागून उरलात जे अपेक्षीत वोट पडपा जाय आशिल्ले थोडे कॉन्स्टिट्युन्सीन आमकां पडना. एंड दे आर देर फॉर एवरीबडी टू सी. म्हणजे त्या आमदारान इतलें काम करपाक तें काम जावना वो काम करूनय लोकांनी वोट करूना ते आमी फॅक्टर एनालायज करता. थँक्यू सर. निवडून आयिल्ले आतां तुमकां कितें सांगता? First of all, let me congratulate the people of the North for giving giving Bahu a trumping lead as expect. See, there is no doubt as far as Bahu as a person. Bahu was this thing, and he has done a lot for the North Goa conference. So this is all expected line. तर 7 वॉर्ड वाईज लागले. Sorry? साऊथ I think we just missed South Goa by a whisker. So I cannot say anything more than that. No, please. Thank you so much. म्हाका दिसता पयलें म्हणल्यार सगळ्या गोंयच्या आमच्या उत्तर गोंयच्या कार्यकर्त्यांक अभिनंदन. सगळे आमदार पंच मेंबर सरपंच ZP आनी आमचे कार्यकर्ते सगळ्यांनी ज्यांनी काम केलां तांकां सगळ्यांक अभिनंदन. म्हाका दिसता हो कॅम्पेन ज्या तरेन चालू जाल्लो मोदीजीच्या फिर एक बार आमी अबकी बार म्हणटाले तातूंत जे नारे तयार जावन आमी गांवांनी भोंवल्या कॅम्पेन ऑफ भारतीय जनता पार्टी विथ ऑल द MLAs एंड इलेक्टेड मेंबर्स आनी कार्यकर्त्यांनी काम केलां ताजी पावती म्हाका दिसता श्रीपाद भाऊ सिक्सर मारपाक 6व्या फावटी यशस्वी जाल्लो आसा. हार्टिएस्ट कॉंग्रेच्युलेशन्स टू हिम. आनी म्हाका दिसता आमी जे सगळ्यांनी कामां केल्लीं पूर्ण उत्तर गोंयांत आनी सगळ्यांचें कॉर्डिनेशन आशिल्लें तातूंत मुख्यमंत्री आनी आमच्या अध्यक्षाचो जो रोल आशिल्लो तातूंत म्हाका दिसता खुबश्यो गजाल्यो हे बीन डन टुगेदर आनी इट इज व्हेरी वेलकमींग की ज्या तरेन मार्जीन आसा रिकॉर्ड ब्रेकींग. लास्ट टायम 80,000 वोट आशिल्लो आनी आमी म्हणिल्लें अबकी बार 1 लाख पार म्हणून 1 लाख पार करूनय मार्जीन चड जाली. ताजे खातीर आय थिंक इट्स अ व्हेरी हॅपी मुवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस इन नॉर्थ गोवा. आनी टायम फॉर सेलिब्रेशन्स करता आसतना मोदीचे हात घट करता आसतना हांगा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी जे सांगिल्ले त्या प्रमाणे म्हाका दिसता हाज्या फुडें बरोबर रावन काम करून वी वील हॅव टू एन्श्युअर दॅट द डबल इंजीन सरकार वर्क्स इन द सेम मॅनर. आमी ह्या फाटी एक डिवायड पळयलो जे गोंयाक केन्नाच पळोवंक नाशिल्लो आनी तो डिवायड जो दिश्टी पडलो स्पेशली फ्रॉम द मायनॉरिटी सेगमेंट. इल्ल्यांक आयकुपाक आवडत इल्ल्यांक आवडपाक ना आवडना गोंय केन्नाच आमी डिवायड करूं नाशिल्ले. पयल्या फाटी डिविजनशे दिश्टी पडले आनी हे सगळे मतदारसंघांनी दिश्टी पडले. आमी हिंदू कॅथलीक म्हणटात आनी मुस्लीम म्हणटात पूण ह्या फाटी हांव सदांच भाशणांनी म्हणलें की रिलिजियस लोकांनी हातूंत पडचें न्ही पॉलिटिक्सान जातून फुडें राजकारण वेगळे दिशेन गोंयाक वतलें गोंयाक बरें न्हय. आनी ह्या फाटी म्हाका तरी दिसता ह्या फाटी रिलिजियस इनवॉल्वमेंट्स हॅव बीन क्वायट हाय फ्रॉम द मायनॉरिटी सायड वीच कूड बी सीन विथ द पोलरायझेशन ऑफ सर्टन वोटींग. द पॅटर्न समज पयले मतदारसंघान आनी पॅटर्न समज पयले तालुका लेवल जाल्यार ते दिश्टी पडटा. वी आर तरी बरें आमी इंडिया इज द लार्जस्ट डेमोक्रेसी आनी इलेक्शन इज फॉट ऑन डेमोक्रेटीक लायन्स. आज तरी कोण काल पर्यंत आयकूंक येतालें EVM तुटूंक शकता EVM फुटूंक शकता. आज तरी EVMाक कोण ब्लेम करना सकाळच्यान पळयलो जाल्यार ट्रेंड. सो डेमोक्रेसीन भारतीय जनता पार्टी लोक मॅन्डेट दिता आनी निवडून येता. समज खंय कमी पडले जाल्यार म्हाका दिसता सावथ गोवा आमकां परत पळोवचें पडटलें खंय कमी पडलें कित्याक ते मंत्र्यांनी काम केलां आमदारांनी काम केलां लोकांनी काम केलां कार्यकर्त्यांनी काम केलां मुख्यमंत्र्यांनी काम केलां. सो वील हॅव टू सी वॉट हॅज गॉन. आय थिंक द